पुशगांव वान तुमकां हांवें पोसलीन खोडपांतल्या मोवान तुमकां धाडुशी केलीन. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं, तुमचीय सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब समोरता. आमी म्हणटा कॉर्पस क्रिस्टी, द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट. तर आयज हे मिसाची भेटेचो आमकां मोग आसूंक, जेजूचे कुडी रक्तान आमी वाडूंक आनी आमच्या जिवितान मिसाची भेटेचो फळ दिसून येवंक देवाक उलो मारया. आनी मागुया सृश्टी पासत. आमी ह्या दिसांनी सृश्टीचो उगडास कोता तेन्ना आमकां सृश्टीचो मोग आसूंक, मदर नेचराचो मोग आसूंक आनी मदर नेचरान आमकां सांबाळूंक, आमच्या आवयन आमकां सांबाळूंक देवाक उलो मारया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला, तांचोय भाव भयणींनो आमी उगडास करुया. आनी फावती बेद आमची सांग देवाचे बोगसणे मागून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदां देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत बेगीन सदांच अंकवार मरेक सगळे देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदां दी आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासूच्या जिविता पावंक. आमेन. स्वमिया काकूत कोर, स्वमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. स्वमिया काकूत कोर, स्वमिया काकूत कोर. दुनिया देवाक दिनवासुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. स्वमे जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाची शिली, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाची उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र, एकलोस ईश्वर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. गरज म्हाकाच भाव भयणींनो, उदी करून पिडेन आसलेल्या पासत देवाक उलो करुया. सुमे जेजू क्रिस्ता आमच्या सडवंडारा, तुज्या कश्ट मनाच्या उगडासाक ओजापांचे संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय आनी अशें तुजे सरवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूंक आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूंक. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेसू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासूच्या सासणांक. आमेन. सुटकेचे पुस्तकां वेलें वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें पोरशेक कोळीत केल्यो सर्वेस्पराची दिल्ल्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरचेन एकाच सुत्रान म्हळें, सर्वेस्परान फॉर्मालां तितलें आमी पाळटल्या. मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोडे थारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक आनी बोलयांचे शांतीचे यत्न करूंक लायले. अर्दें रोगोत मोइसेसान तोस्तान घालें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराच्या पुस्तकान घेतलें आनी पोरचेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें,
सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें आमी पाळटल्या, ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताजो शिवर मारून म्हळें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें, देवाची व्हड उपकार. आमचो सबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. आमचो सबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. आमचो सबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकणीचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्यो. आमच्यो सबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. आमचो सबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्यो बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्यान आनी अदीक सुपूर्ण तुंबून तो भितर सरलो. हो तुंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय, बोकड्याच्यो वा पाडक्याचें रगत घेवन न्हय, पण आपल्याच रगत घेवन तो एकच पावट पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलेल्यो पाडयेचो गोबर भोश्टोटाल्यांचेर शितडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्यान वरवीं निश्कळंक बली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक हें रगत आमचें अंतस्कन मोनादीक कोतुबांतलें कितें अदीक शुद्ध करचें आसा. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयल्ल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर हें, देवाची व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वामी म्हणटा, हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोद तुमची सव्या सूंग, तुमची सव्या सूंग. मार्क पद्मनी जेजू क्रिस्ताची शिवोतमान महिमा तुका स्वम्या. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक मेळ्ळें. तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्यान दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारान वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता ते घराच्या धन्यांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक
म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वस्त्र दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारान वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास तयार केलें. आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो घेतलो, बापाक देन वचून तो मुडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात घेवन बापाक दिन वाचून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकाच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका क्रिस्त. मोगाल भाव भयणींनो, आयज सांगलां ते भशेन सुरवातीच्या उतरांनी आमी जेजूच्या कुडी रगताची परब समरमता. आनी हे परबेक आमी म्हणटा कॉर्पूस क्रिस्ती. जायते फावटी आमी शिकता पळय तेन्ना म्हणटा वायट ब्लड कॉर्पूस सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पूस सेल्स. कॉर्पूस म्हळ्यार बॉडी. सो जेजूच्या कुडी रगताची परब आमी समरमता. जायतीं जाण आमी भावार्थाचे नदरेन हो उंडो आनी सोरो जेजूचें रगत आनी जेजूचें मांस म्हूण सत मानता. सो ही परब केन्ना सुरू जाली? आमी वाचता आनी आयकता की सेंट जुलियन म्हूण बेल्जियमाक एक माद्र आसली आनी भाग्यवंती. तिका दिश्टी येतालीं, विजन्स, आनी ती खूब मिसाचो मोग करताली, खूब सातिस्माचो मोग करताली. तिका चान्ने दिश्टी पडटाले, धवे चान्ने, आनी ताचेर एक काळें स्ट्रायप. आनी ती जायते फावटी विचारूंक पडली, धवे चान्ने आनी एक काळो एक लांब दीक स्ट्रायप कित्याक? आनी तिका हो आवाज जालो की कितें पूण उणें आसा पवित्र सभेन. आनी तें म्हळ्यार पवित्र मिसाची पेटीची परब. आनी तिणें आपल्या कन्फेसराक कुडीत केलें, परब जाय म्हूण जेजूच्या कुडी रगताची. आनी शेकी त्या गांवांत ही परब तांणी इंट्रोड्यूस केली, समारंभ म्हणूंक लागले. आनी ते जातले पवित्रित्वेच्या येता त्या बेरेस्ताराक. पूण आनी एक विचित्र मिलाक जाली. एक पाद्री जर्मनीक सान पिटर तो रोमांक वेतालो, रोमारीक, आनी तो इतालियाक बोल्सेनो हांगा पावलो. आनी पाद्री सदांच दुबावतालो. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा ट्रान्ससबस्टेन्शिएशन, म्हणजे उंडो आनी सोरो आहा तो जेजूची कूड आनी रगत जाता, पूण तो दुबावतालो. बोल्सेनो ही इगोर्जेन तो आयलो आनी मी समरंभता आसतना दुबावलो. आनी त्या वेळार संस्करणेच्या वेळार होस्ट आहा ती होस्टींतलें रगत व्हांवूंक लागलें. जो कॉर्पोरल कुडको आमी दवरता तो ताचेर रगत व्हांवलें. सो संस्कारलेली होस्ट एके भाशेन रडटा, रगत रडटा. आनी ते खातीर तो घेता तें हें आनी विस्वाशी येता तेन्ना पाप साहेब उर्बन चवथो.
आनी मागीर व्हडलें पुरसां काडटा तो आपणाची बॉक्सणी मागता देवा लागीं आनी बिस्वा लागीं. आनी आयज पासून भाव भयणो हो कॉर्पोरल आनी होस्ट जाचेर हे थेंबे रोगताचे थेंबे आहा पुरावे केल्यात की ते जेजूचे म्हूण. आयज पासून हे मिलाक इतालिया आहा आनी परब समोरता. सो पाप साहेबान हे फेस्त दवरलें आनी सांत थॉमस आकिनाक सांगलें तूं आख्खी लिटरजी बरय ह्या फेस्ताची. आनी ताणें बरयली. त्या खातीर तेन्ना सावन उदीक नेटान आमी परब समोरता भाव भयणो. सो ही पुरबीक जेन्ना आमी उगडास करता पळय तेन्ना जेजूचे कुडी रोगताचो आमी जायत्यो वस्तू मनान दवरूंक जाय. पयले सुवातेर ही वेदी आमकां उगडास करता कालवार दोंगरार गोलगोथा जेजूची भेट, जेजूचें बलिदान. सो जेजू हे वेदीचेर येता आनी म्हणलेल्या भाशेन ही वेदीच म्हळ्यार जेजू. दुसरे सुवातेर जेजूचें आसणे आमी म्हणटा तें खुर्सायल्लो जेजू इमाज. थंय जेजू आजीर जाता आनी आपलो मोग दाखयता जो निमाणे बेरेस्ताराक ताणें केलो. ह्या खातीर आयज दुसरें वाचप आमकां सांगता की क्रिस्ताचें रोगत आमचें अंतस्कन निथोर कोत्तेलें. सो जेजू हे खुर्साची इमाजींतल्यान आपणाचो मोग बलिदानाचो मोग आमकां फावो करता. तिसरे सुवातेर याज्ञीक पवित्र मिसाची भेट समोरमता तो येजमान तो जाता बली. द प्रीस्ट बिकम्स एन ऑफरिंग आनी तो जाता दुसरो जेजू आनी तो आपलीच भेट बापाक भेटयता. एक भावार्थी ही तुमी बावतिजम घेतला तुमचे थंय जेजू आहा, तुमचे थंय जेजू जियेता. आनी पवित्र आत्म्याचें फेस्त आमी केलां आनी तो पवित्र आत्मा आमकां हांव जेजू म्हणटालो हांव येतलो आनी तुमचे थंय जियेतलो. तुमी दुसरो जेजू. फुडें या भाव भयणो आमचो समुदाय जेजून कितें म्हणलां जो दोग वो तेग जाण एकठांय जाता थंय हांव आसा. सो मिसाचें बलिदान जेन्ना आमी वांटो घेता पळय तेन्ना त्या समुदायान त्या कॉंग्रिगेशनान एक मनाचे एक काळजाचे आमी आसा एक भावार्थाच्या जेजू जियेता. सो जीसस लिव्स इन द कम्युनिटी. फुडें या भाव भयणो देवाचें उतर आमी वाचलां आयज आनी शुभ वर्तमान आमी म्हणलां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सो देव जेजू पवित्र आत्मो देवाच्या उतरांतल्यान आसा हाजीर आसा. पळयात बाबा कितलें बोल्ड हें. सो वी टर्न फ्रॉम द टेबल ऑफ द वर्ड टू द टेबल ऑफ द युकरिस्ट. उतराचो सेवा धर्म आमी समोरमता आनी मागीर आमी बलिदानाच्या सेवा धर्मान वांटो घेता. सो देव जेजू पवित्र आत्मो उतरांतल्यान जियेता. मागीर भाव भयणो आयज उंडो सोरो हांव घेतलो आनी बापाक भेटयतलो. उंडो आनी सोरो बापाक भेटयतलो. पवित्र आत्मो देव बाप धाडटलो आनी ती जाता जेजूची कूड आनी रोगत. त्या खातीर भाव भयणो आमी म्हणटा की द मास इज पार एक्सलन्स सॅक्रमेंट. हो संस्कार आनी खंयच्या संस्कारांक कित्याकूच सर करूंक जायना. सो यू एन आय पार्टिसिपेट इन अ युकरिस्ट विच इज पार एक्सलन्स. हे खातीर जाय केन्ना केन्ना कोण म्हणटा फादर तुमी सकाळीं सोरो पियेतात न्ही मिसाक. म्हणटा सोरो न्ही
तो जेजूचें रोगोत आयचे भशेन सुटकेचे मोइसेसान रोगोत घेतलें आनी सगळ्याचें शिवरायलें. हें रोगोत आमी पियेता. भावार्थाची नदरेन वय तो सोरो कसो दिसता, भावार्थाची नदरेन वय चाखता आसतना तो उंडो कसो दिसता, पूण देव हांव घेता, जेजू हांव घेता, हें आमी भाव भयणो आमी सत मानूंक जाय. भावार्थाची नदर घेवया. जायते जाणां आमी मिसाक येता आनी वांटो घेता. असो धाकटो भुरगो जो 7 वर्सां जावंक ना तो कोंबयां घेतलो, तो म्हणटा मामी डॅडी म्हाका तो कोंबयां जाय, तूं घेता पळय तो. इतली आस ह्या भुरग्याच्या काळजान आसता तो जेजू घेवंक. आनी कोंबयां दिसा भाव भयणो कोंबयां घेता आनी तो म्हणलेल्या भशेन एक कुंवर कसो जाय, कित्याक जेजूक ताणें घेतला. जेजू ताच्या काळजान आयला. जेजूचे कुडेन रोगत जाता ताचें बळ, आनी तो सदां आयताराक आनी केन्ना सुमानाच्या दिसांनी वांटो घेता. सो ते धाकटें भुरगें येता आनी मिसाची बलिदानान जेजू उलो मारता आनी सांगता, जेजू म्हज्या लागीं जॉमेट्री जायना, म्हज्या लागीं जिओग्राफी जायना, म्हज्या लागीं हिंदी जायना, गणीत जायना म्हज्या लागीं. म्हाका आदार दी जेजू, तुजे कुडी रक्ताचे बळान हांव हें शिकूंक. आनी दुसऱ्या आयताराक येता, तिसऱ्या आयताराक येता आनी ताका तें बळ मेवता. हो तो तरणाटो जो इगोजेन भितर सत्ता आनी तो म्हणटा जेजू जायते फावटी म्हाका सजमनान घरा लागीं कोण इतले म्हाका आडकोडी आहा, म्हाका आदार दी दोनया. हांवें दुसऱ्यांक गरोब्यान म्हजें सुजमूंक, म्हजे डॅडीक आनी मामीक, आनी तांणी म्हाका सुजमूंक. आनी मागीर सोकास मिसाची बलिदानांतल्यान भाव भयण ताची फामील चेंज जाता. कित्याक जेजूची कूड आनी रोगत ताणें शिवली तें ताका बळ मेवलें. हें तें चेडूं जे हांगा थंय इंटरव्यूआक भोंवतालें, आयिल्लो इंटरव्यू फेल जाता, पूण मिसाचें बलिदान तें सोडिना, मीस तें सोडिना. एक दीस इंटरव्यू पास जाता, दुसऱ्या आयताराक मिसाक येता आनी देवाक दिनवासता. आनी देवाक सांगता, जेजूक सांगता, थँक्यू जेजस, कित्याक आयज म्हाका शिर्वीस मेवली. तुजी कूड आनी रोगत जैतिवंत जाता म्हज्या जिवितान. ही काजारी 10 वर्सांची, 20 वर्सांची, 25 वर्सांची, 50 वर्सांची मिसाची बलिदानान आयताराची वांटो घेता आनी जेजूक म्हणटा, हांव तर 25 वर्सां, 10 वर्सां, 5 वर्सां, 50 वर्सां तर काजारीचें जिवीत जियेलां तुज्या बळान जेजू, तुज्या कुडीच्या बळान जेजू. हें मीस तर दुनियांत म्हाका नासलें जाल्यार हांव 25 वर्सां काजाराची समोरमचो ना. आनी ते खातीर तो पांय जोडून दोगांय इगोर्जीन येतात, कित्याक जेजूची कूड आनी रोगत तांकां बळ दिता. इती बायल जाका कॅन्सर जाला, 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, मीस सोडिना, कित्याक ती जाणा जेजूची कूड आनी रोगत तिका बळ दिता म्हूण जैत मारूंक ह्या कॅन्सराचेर, जैत मारूंक ह्या ट्युमराचेर, जैत मारूंक त्या हेडेकाचेर. हो तो दादलो जो जाणटो आहा, जो बॉस पगारी जाला, रिटायर्ड जाला, घरा आहा, तो म्हणटा आपूण घरा आहा, म्हाका टायम आहा आयताराचो न्ही, फकत सुमानाच्या मिसाक वचूंक. कित्याक हांव सुरू करता म्हजो दीस मिसाचे बलिदानांतल्यान. आय स्टार्ट माय डे विथ द मास. आय डोंट वॉन्ट टू मिस माय मास. पळय तो दाखयता, तो दादलो दाखयता भाव भयणो कशी भशेन आमच्यान वेळ आमच्यान सारूंक जाता तो मिसाची बलिदानांतल्यान. फुडें आहा भाव भयणो, ही आमची जाणटी जी घरा लागीं दुयेंत आहात, पिडेंत आहात, इतली वाट ती चल्ली इगोर्जीन तितली वर्सां, पूण आतां तेंच्यान चलोवंक जायना, आतां भायर सरूंक जायना. ती होम बावंड, ती घराच लागीं आहात, तांकां कोंबयां वतात म्हयन्याच्या म्हयन्या आनी ती रावतात, आशेन रावतात तो देव येतलो, जेजू येतलो, पिड्यासांचो वय जातलो, राजांचो राजो येतलो आनी सगळी तयारी करता कोंबयां घेवपाक. आनी ताका इतलें बळ मेवता ते कोंबयान की ती भाव भयणो जिवीत सादतात, ती भियेनान मरपाक. कित्याक देव तांचो जिविताचो देव तांकां आदार दिता. आनी जेजू आयज भाव भयणो आमकां म्हणटा, घेयात म्हजी कूड, हें म्हजें रोगत कोराचें, समज मनशां पासत तें वावुरतलें, तें आमी समरमता भाव भयणो. ते पासत तो उंडो आनी सोरो न्ही, तो जावन आसा जेजूचें रोगत. हे दिसांनी भाव भयणो आमी वासीन घेता, येदेशें वासीन तें
आनी सोल्युशन तें आमच्या आंगान वेता आनी सगळ्याक पावता आनी एंटीबॉडीज फॉर्म जाता. हे तशें दोतोर आमकां सांगता तें पील घे, धाकटें कॅप्सूल घे, घेता आमी इल्लेशी शिरप कुलेर भर शिरप घेता, आख्खे आंगान पावता आमच्या आनी जे दुयेंस पिडा आहा ती पयस जाता. इल्लेशें आमी जीव थांव दनपाचें आनी ते जेवणाच्या बळान भाव भयणो आमी जियेता, कामाक वेता, शिरविशेक वेता, सगळें कोत्ता. सो आख्खें आमचें जेवण जाता रोगत. सो जेजूक भाव भयणो जेजूचे कुडी रोगताक भाजी पाल्याक कॅप्सुलांक वासिनांक सर करूंक जायना. इतली ताकत आहा जेजूच्या कुडी रोगताक, इतलें बळ आहा जेजूच्या कुडी रोगताक. आनी तें बळ तुमच्या जिवितान भाव भयणो जायतें दिसून येता. कितलीं जाणां आमी पळयता इगोर्जीन आमची मीस समोरमूंक येतात. हांव आतां 1 वर्स जालें हे पॅन्डेमिकाचें हांव जाणा कितलो लोक मोगान मिसान येतालो. थोडे जाण म्हणटा येवपाचो आहा तो येत ना, पूण इतली मोगान ती येतालीं कित्याक देव म्हजो आदार. आयज जबाब आमकां शिकयता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात आमी उबारतले. इतीं भाव भयणां जीं येतात सर्वेस्पराचें नांव उबारतात आनी हें पात्र देवाक भेटयतात. इल्लेशें भाव भयणो इल्लोसो उंडो तो आनी इल्लोसो सोरो तो, पूण तें बळ, तें जिविताचें बळ खंयच्याय बळाक पावांक आनी उंड्याक आनी भाजेक तो सर करूंक जायना. सो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले. We can never compare it to any capsule or vaccine or any other medicine or anything that we eat. It is sublime. This food is sublime. It is a food of heaven. स्वर्गीय राजाचें जेवण. मागीर भाव भयणो आमचें आजीरपण, जेजूचें आजीरपण ताबेनाकल. ते दिवो आसता आनी आमी कोमयाव दवरता. तो स्टोर रूम न्हय, तो कोमयाव भरपाक स्टोर रूम न्हय, काबड न्हय, तें ताबेनाकल. थंय देव जियेता आनी सदां लायट पेटलेली आसता. सो तो उंडो कित्याक दवरतात? मागीर मिसाचें बलिदान जालें म्हणटच आमी जेजूक बसून नमस्कार करून आनी पांय पडून. हांव एके इगोर्जीन आसलो तेन्ना आमी कोपेल उकडलें ब्लेस्ड सॅक्रमेंट चॅपल आनी लोक म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर 7 ते 8 सांजेचें रातचें दवर उकतें दवर, कित्याक आमकां येवंक जाय, आमी कामाची मनशां. इतलो मोग तांकां आसलो भाव भयणो. 6 o'clock फादर 7 o'clock बंद करूं नाका, 8 बंद कर. इतलो मोगान ती सातिस्माची जियेतालीं. आनी जायतीं जाणां तुमी भाव भयणो सातिस्माक पांय पडटात, नमस्कार करतात, बसतात आनी एक वस्तूक लागून कोमयाव दवरतात. कोमयाव दवरतात विएटिकम. विएटिकम म्हणजे कितें? विएटिकम म्हणजे फूड फॉर द जर्नी. जेवण वाटसुऱ्यांक, जेवण यात्रेकारांक. सो तें जेवण जाता पिडेस्तांक. आमी कोमयाव दिता हांव तेन्ना, संदेसांव लायता तेन्ना म्हयन्याच्या म्हयन्याक कोमयाव दिता. सो तें जेवण आनी आमकांय भाव भयणो हें जेवण. सो बरे भशेन भाव भयणो आर्गां आठोवया जेजून मिसाचें बलिदान आमकां दवरलें म्हूण. निमाणे सुवातेर निमाणे दीस बेरेच सारे दिसाय भेट समोर रमतात, पूण 3 वस्तू तेंच्यो समोर रमतात. पूण आयज फकत जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी समोर रमतात. सो बरी भशेन आमी वांटो घेवया आनी देवा कडेन मागुया सायबा आमकां मोग दी पवित्र मिसाची भेटेचो. आनी सगळीं म्हणया, सतमंता देवाक सरपदवेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेशपुताक आमच्या स्वाम्याक, तो पवित्र आत्मे वरवीं करबीन सांबाळलो, आंकवार मरेथान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश दिसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सरपदवेदार देवा बापाचे उजव्याक बसला,
तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मत्सुबी करून घेतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पथकाचे भक्षणे कुडीचें जेवण पावन सासणची जिवी आमेन. म्हाका येदी करून पाप साहेबा बसत बिस्म साहेबा बसत आनी सगळे पाद्रिकी आनी धर्म फुडाऱ्यां बसत तांकां जेजूचे कुडी रक्ताचो मोग आसूंक म्हाका आयच्या दिसा सरकारां बसत सगळ्या संवसाराच्या सरकारां बसत इंडियेच्या सरकारां बसत आनी गोंयच्याय सरकारां बसत सृश्टी आमी राखूंक त्या खातीर आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे समोरंभता. आयज जायते कडेन संवसारान झाडां लायतात फुलां लायतात फ्लोरा फावना वाडटा जायते कडेन कातरून उडयतात झाडां. असले मनशां बसत आमी मागुया ते कन्स्ट्रक्टीव आहात आनी ते डिस्ट्रक्टीव आहा. सो सरकारां बसत आमी मागुया नवी नदर तांकां मेळूंक. मागुया आमकां भुरग्यांक तरणाट्यांक जोडयांक जाणट्यांक कोमयाचो मोग मिसाचो मोग आनी जेजूचे कुडी रक्तान आमकां धुवन काडूंक बरी करूंक भलायकी दिवंक. मागुया पेडस्तां बसत भलायकी मागुया भुरगीं नासलेल्या मागुया शिर्वीस नासलेल्या जायत्या जाणांचो धंदो बंद पडला तांची बसत मागुया. मागुया सोयरीक नासलेल्या हेंच्यांनी जायते जाण भियेल्लीं आहात मेंटली डिप्रेस जाल्लीं आहात. सो मागुया तांची बसत आनी तुमकां एक गरज तें मागात भाव भयणो. सायबीन माय तूं मिसाची मोग तुवें एक टाबरनेकल तुजे थंय जेजू जियेलो आनी तुवें ताका जल्माक हाडलो आनी आमकां दिलो. आमची सगळी मागणी जेजूचे पांयशीं दवर आनी तूं कितें जाय तें आमचे बसत माग. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेस्पोत येताय आसा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो अपू जेजू बेगीन ती मरे देवाची माये मोपापे खातीर विनत कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमी बापा आमची मागणी आय क्रिस्त आमचे समी अरवी आमेन. सर्वेश्वरा शिष्यर सामिका दिनवासा दिजार पळंतलेली दिलां डोमी तुका भेटता प्रतिमी दिला आनी मनशाचें वारण केलां तांकां जिविताचो जातलो ससांचे आसना देवा जय. सर्वेस्परा शिष्यर तुका दिनवासा आनी तुज्या दारपणांत लाखान सदां तुका भेटयता आनी दाखवालीं दिलां आनी मनशाचें वारण केलां आमकां आत्मीक पिवून जातलो सासणच्या सासना देवा जय. म्हजे भाव भयण आमची बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमचे बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीची खुणां गोवाचो उंडो दाखल सोरो तुका ओपून दिता. जशें जायते कोण्याचो एक उंडो आनी जायते दोगांचो एक सोरो आमी करून घेता ती जेजूची कुडान रोगोत घेतल्या आम्हा समेस्तांक चो शांतीन आनी मोगान सुपून एकवट जायसो कर क्रिस्त आमचे सुमे अरवी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परां थंय बाळता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा बो पवित्र बापा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमे अरवी
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो शास्त्रांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो तो येवन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सर्वण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमची पासत बली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमच्या पासत वारयल्ले ताचे रोगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सुद्द दरबार सांगती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दलबरांचो सर्वेस्पोत तूं सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराची नांवें येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दाळून देणी पवित्र करून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कोश्ट मारूंक ससंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसात समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जरूसांनी कावच घेतली तुका नव्या निर्मासलो दी आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हळें समेश घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हजी रक्ताची कांस नवे आनी सासणीक कोराची रगत. पातकाच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशी बसत वावतलें हें म्हजें उगडासक कर. भावार्थाचो गोड परगोटुया. समे जेजू आमी उडो खाता आनी कालचितले पियेता तितले पावटी तो वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंदो आनी सर्वणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शेवतेले आमी समजतांक पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीची विसरलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळ्या पाद्रींक प्रेदिमकांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेले समजतांक तुजे पौजुरीत मुखामोर पेंवंक फावो कर. आमा समस्यांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती तिजे पोती भाग्यन सुसे भाग्यन दोन जाता सूर खाली कमावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यन जिवाच्या बरोबर सासाच्या सुखान आमकां वांट दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व देणार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासाच्या सासणान आमेन. बाबनो आयज मागुया मिसाचो मोग. जायते जाणां आमी मिसाचो मोग कोत्ता. मीस आमचे सडिना की जेजूची कुणा रोगात आमचे जाता बळ आमचे जिवीत जाता. ते पासत देवाची उपकार आठवया आनी देवाक दिनवासया हे भेटे पासत हे बलिदाना पासत हे मिसा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटली आमकां निवड. सर्वेस्परा सर्व वायटली आमकां निवड. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सयंचे सुखाक आनी आमच्या सदवंडारा जेजू क्रिस्ताचेर हें भरोशो नत्रेकता. तर आमकां तुजी दार काकुतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजूटकी पदवी आनी महिमा तुजी
सासच्या ससनाक स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भविश्येच्या बावटी दिश्काल आनी तुजी कशी पण आमकां शांती दी तूं सगळ्याक वरान सांबाळचो जियेता रासो चलयताय सासणाच्या ससना आमेन स्वामीची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली शेले जनांक आपयल्यान ती सुद्दां की स्वाम्या तुवें म्हजे भितरेंचें म्हाका फावना तुज्या एकात्रतान म्हाका भलायकी मेळटली तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतले आपल्या पुताच्या आत्म्यांक देवान आमची काळजांनी धाडलो असो उगीत रावन देवाक दिनवसुया पापाक दिनवसुया जेजूक दिनवसुया पवित्र आत्म्यांक दिनवसुया प्रार्थुया बापा सासणीक तुजे दैवीक सुखांत वांटो घेवन तूं आमकां पोसताय तो दीस पावसर मय पासून तुज्या भुरग्यांक एवेरी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रां वाट्या सुखाची सुफोळ खुणा जेजूच्या उमेलीक कुडीत आनी रगत तुवें आमकां दिताय दिनवाशी काळसान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या आमकां समेस्तांक तुवें बासले सासणीक संतोशाच्या जेवणाक भयसय क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमेन सर्वेस्वो तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आसूर पदेरां देवा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार